गार्बेज ओल्ड गोवा गार्बेज प्लांट नाका. गव्हर्नमेंट म्हणटा तो बायगेणी प्लांट. एक्चुअली तो बायगेणीचो प्लांट न्ही. बायगेणी इज अ रेव्हेन्यू विलेज फॉर ओल्ड गोवा. सो तो ओल्ड गोवा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. हांगा ओल्ड गोवा आमची युनेस्को हेरिटेज सायट आसा आनी गोंयचो साहेब आसा, मागीर बायगेणेश्वर देवूळ आसा, मागीर मठ आसा, हॉस्पिटल आसा हेल्थ वे. एंड दीस इज द फास्टेस्ट ग्रोईंग एरिया अक्रॉस. लोक हे अपर पेंजिमी म्हणटा कदंबा प्लेटो. आनी थंय सपोज गार्बेज प्लांट आयलो जाल्यार रेजिडंटांक खूब इश्यू जातलो. इश्यू जातलो म्हटल्यार वॉटर कंडेमिनेशन एक इश्यू आसा, हेरिटेज डिस्ट्रॉय जातलो, इको सेन्सिटीव झोन इश्यू आसा. तशे खूब इश्यूज आसा वीच द गव्हर्नमेंट हॅज टू एड्रेस बिफोर थिंकींग ऑफ द प्लांट. तेंचो गॅझेट आसा, गॅझेटान तेंचो मार्च 2024 एक गॅझेट कॉपी काडिल्ली. ते पेज नंबर 5 आनी पेज नंबर 11 खूब डिफरन्स आसा. पेज नंबर 5 म्हणटा गॅझेट कॉपीन 100 टन प्लांट म्हणून, आनी पेज नंबर 11 म्हणटा 250 टन प्लांट. सपोज हो गव्हर्नमेंटाकूच खबर ना कितें प्लांट कसो आसा तो, जाल्यार द होल प्लॅन हॅज टू बी स्क्रॅप्ड. हो आमची मागणी आसा. आनी so this is the major focus that we don't want the garbage plant. Water eco sensitive कांयच स्टडी ना. When it is a plateau, it is at the top of the geological ecosystem. So suppose वयर एक आसा जाल्यार सगळे डिस्ट्रॉय सकयल्ल्या लेवलार एल्टिट्यूड लेवलार सगळे डिस्ट्रॉयमेंट जावपाचें आसा. सो वॉटराची कांय स्टडी ना. ओके. आनी तुमी सपोज सालिगांवी प्लांट पळयलो 2 किलोमिटर रेडियसान जाल्यार 5 किलोमिटर रेडियसान, थंय कांयच इट इज अ वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी असो गव्हर्नमेंट म्हणटा, पण तरी थंय लोकांक खूब त्रास जाता. ते लोकांनीच ऑलरेडी रेजिडंट्सांक सांगिल्लें आसा. सो हांगा तो प्लांट नाका बिकॉज इट इज जस्ट टचिंग द रेजिडंट्स कंपाऊंड वॉल आनी देर आर मोर दॅन 3000 पीपल स्टेइंग इन दॅट विसिनिटी. नाव सांगा. हांव विनय फडते, एक्स सरपंच आनी पंच मेंबर 4th टर्म. आयज हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो बायगिणी हो शब्द वापरता, जसो आमच्या डेप्युटी सरपंचान सांगला अंबरान, हे बायगिणी न्हू, हे ओल्ड गोवान येता, प्रॉपर ओल्ड गोवा. बायगिणी हो शब्द फक्त रेव्हेन्यू विलेजीक लागून वापरता. आनी हे आमी सुरवाती पासून सांगीत आसा. जेन्नाच्यान ही सायट तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ली त्या टायमार पासून आमी ही सुरवाती पासून हांगसरले रेजिडंट, तेन्ना आमी पंच मेंबर म्हणून सुद्दां नासलो. पंच मेंबर हांव 2007 निवडून येयला. तेन्ना पासून आमी हेका विरोध केला. आनी त्या टायमार तरी तितले थंयसर रेजिडेन्शियल एरिया नासल्यो, पूण गव्हर्नमेंटानूच थंयसर सगळे रेजिडेन्शियल एरिया वेगळे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागून एप्रुवलां दिली. आनी इतली थंयसर प्रोजेक्ट येयल्या की एका हितून प्रोजेक्टान जवळ जवळ 250-400 अशे फ्लॅट आसा जे सारखे बॉर्डर, म्हणजे तेका बफर झोन सुद्दां ना. कंपाऊंड वॉल जे आसा ते सामके टच टू टच आसा तेजे, म्हणजे तेंची बॉर्डर आनी ही सायट हेची बॉर्डर एक बॉर्डर. सो अशा कंडिशनान आसतना गव्हर्नमेंट तांकां दिता एप्रुवल आनी आयज तो प्लांट आतां परत थंयसर करूंक सोदता. गव्हर्नमेंट कित्याक लागून इतले हें करता कांय कळना. कित्याक सायटी करतलो जाल्यार भरपूर आसा आनी कितले व्हडले हे आसा. जशें आमच्या आमदारान सांगलां तालिगांव भरपूर आसा. आतां तो तालिगांवचो आमदार आसा, ते तालिगांवचो आमदार आनी पणजेचो आमदार, थंय तेजी मिसेस तालिगांवान आसा. सगळे तेंच्योच आसा न्हू. तेंची हें जी आहा ती तेंच्यांनी थंयसर हें करूं येता, सायट सिलेक्ट करूं येता. परत बायगिणी करता. इतले आतां हांगासर आमी जमले हे आमच्या आजूबाजूचे सगळ्या सुरवाती पासून सगळ्यो पंचायती आमच्यो ह्या मतदारसंघाच्यो सुरवाती पासून आमच्या बरोबर आसा. आयज सुद्दां सगळे सरपंच येयल्या, हांगासर मेंबर येयल्या, डेप्युटी सरपंच येयल्या. सो सांगपाचें एकूच की आमी खंयच्याय परिस्थितीन कितेंय जरी जालें, गव्हर्नमेंटान कितलीय ताकद लायली जाल्यार आमी तो प्लांट थंयसर प्रत्यक्षान जावपाक दिवचे ना. पेपराचेर कदाचित करीत ते, पूण सायट जावपाक कशेंच दिवचे ना. हेका आमी सामके प्रखरपणे विरोध करतले. कितेंय जाल्यार जाता. थँक्यू. तुम्ही आता पर्सनली घेता, कारण तुम्ही म्हणले तालिगांव लोकांक त्रास जावचो ना, तुमकां म्हणटा त्रास जातलो म्हणटा. ना पळय, शेवटी पर्सनली टार्गेट करतले का? पळय,
थंयसर सायट सिलेक्ट करता आसतना सदां हांवें म्हटलं सायट सिलेक्ट करप, तालिगांवच कर म्हणून सायट सिलेक्ट करप म्हटलं. सो कशी तेका म्हणजे लोकां वस्ती पासून कितली पयस आसा. हांवें आतां म्हणटा आसतना म्हटलं की ही लोकवस्तीक टच जावन आसा. लोकवस्तीक टच जाल्यार त्या भायर आजूबाजूक तेज्या जशें आमच्या डेप्युटी सरपंचान सांगलां की थंयसर स्कूल आहा, त्या भायर तेकोन हेल्थूय सारकें बरे फेसिलिटी आसलेलें हॉस्पिटल आसा. सो आमी तालिगांव अशें म्हणिना की तेंच्यांनी करचें, कित्याक स्वता खुद्द पणजेच्या आमदारान जो आतां हेजो हें आसा हेजो तेणेन वेस्ट मॅनेजमेंट करताचो तेणेन स्वताहून सांगला की आपणें सायट पयली हें केल्ली की तालिगांव करची म्हणून. तेणें स्वताहून म्हटलां की आमी म्हणिना. तेणें म्हटलां की आपणें हेज्यान पयलीं हें जाल्लें तेन्ना आय वॉज द फर्स्ट पर्सन म्हणटा टू से दॅट आमी सांताक्रूज तालिगांव आनी पणजे हेची हे आमकां थंय दिवचें म्हणून. सो आमी तेजेरूच उलयता, हेज्या आनी कांय ना, पर्सनल अशें कांय ना. पण मिनिस्टरान सांगलेलें आहा की ते कशेय हितून परिस्थितीन ते हितून गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालतलेच म्हणून, भांयगिणीन घालतलेच म्हणून. तर तेका तुमचें कशें हें आसतलें? कारण सीएमानूय एका हे दिला, कारण सीएम चेअरमॅन आसा, सो सीएमान डिसिजन घेतलेलं आसा. आमी सीएमाकूय रिक्वेस्ट केला, खूब फावटी आमी आमचे इन रायटिंगान घातलेले आसा. आमी जाता तितले तांकां आमी आमची रिप्रेझेंटेशनां दिल्लीं आसा. सो तितून तेंच्यांनी अंडरस्टँड जावंक जाय, तेंच्यांनी तेजे सिरियसनेस कळोंक जाय. शेवटी आतां हांवें म्हटल्यार पळय तशें ते करतलेच म्हणटा, कदाचित पेपरार करीत ते. पण ते समज तर फाल्यां तर थिंगा तेणें म्हणलां की तें फावंडेशन स्टोन पासून घालपाची तयारी तेणें दाखयल्या, तर फावंडेशन स्टोन समज तर फाल्यां घालपाक येयले तर तुमी कितें करतले? तेच आमी तेच सांगता न्हू, कदाचित थंयसर व्हडले हेवूय जावंक शकता, कित्याक आमी कशें तें करून दिवचे ना. तुमी रेडी आहा एज्युकेशन करपाक? फूल रेडी आहा. हेज्यान पयलीं आमी मोर्चा बिर्चा काडलेले आसा. सगळे आमकां आजूबाजूच्या विलेजर्सांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी हांगासर कशें तशें सांगलां त्या प्रमाणे हांगा एक लोकांची हें आसा, कित्याक मेन म्हटल्यार चर्च आसा हांगासर जे आमचे डेप्युटी, म्हणून हांवें ते रिपीट आनी करूंक ना. चर्च आसा गोंयच्या सायबाचे, हांगसून तर आमी जर एरियल रुटान जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हार्डली तें सायट म्हाका दिसता विदीन 1 किलोमिटर सुमार इतली एरियल रुटान पळयलें जाल्यार. आनी इतल्या लागीं आसतना ते कित्याक हें करूंक सोदता कोण जाणा. गव्हर्मेंटा कडेन खूब ऑप्शन्स आसा. गव्हर्मेंटा कडेन आतां सपोज एक प्लांट ते वेर्ना हाडटा म्हणटा, एक प्लांट सपोज भायगिणी हाडटा, इट इज ऑलमोस्ट अ 500 CR प्रोजेक्ट. सो गव्हर्मेंटाक आमचो एक आसा रिक्वेस्ट, तुमी डिसेंट्रलायज करा. डिसेंट्रलायज करा, ऑलरेडी तुमच्या कडेन फंड्स आसा. ओके, एवरी प्लांट वील कॉस्ट नथिंग लेस दॅन 20 to 25 CR. डिसेंट्रलायज केलो जाल्यार सगळ्यांक बरें. आपली आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आपल्यांनी पोवचें. सगळे MLA बरेंच काम करता, आमचोय MLAचो आमकां फूल सपोर्ट आसा. सो हो आमची एक रिक्वेस्ट आसा की डिसेंट्रलायज इज वन ऑफ द बिगस्ट इश्यू रिजॉल्विंग इश्यूज प्रॉब्लम. फाल्यां सकाळी MLA समज फाटी सरलो पार्टी प्रेशराचेर जाल्यार तुमची कितें हें आसतलें? आमचो MLA कसोच फाटी सरचो ना. पार्टी इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी आमच्या MLA आमचो फूल सपोर्ट आसा. त्यांनी सांगला की आपल्याक काय गार्बेजीक आपूण केन्नाच हाडून दिवचो ना. अशें आमी खुबशे आमदार पळयल्या की गेले फावटी प्रवीण आलेकर पळयलो, नाच म्हणटालो, लोक आयिल्ले, लास्ट फाटी सरलो. तशें जाल्यार तुमी कितें करतले? कारण आमी पळयलेलें आसा त्या फाटी. पळय, लोकांची हांगा संख्या इतली आसा की लोकांनी ऑलरेडी ठराव घेतला की पब्लीक हियरींग जाल्ली हांगा. पब्लीक हियरिंगान मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर अगेन्स्ट द प्लांट. आतां लोकांनी सपोज ठराव घेतलो आनी गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू गो अगेन्स्ट दीस, जाल्यार गव्हर्मेंटचें चिंतचें कितें करता तें. पण लोकांची तरी इच्छा आसा की हांगा प्लांट येवपाचो ना. इच्छा आशिल्ल्यो हांगासर 100% हेचो उद्देश आसा न्ही, जाल्यार हेचो उद्देश म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलींच्यान गांवपंच मेंबर मडकयकार आसलो तेन्ना आसलेलो. जाल्यार 10-15 वर्सां मडकयकारान तेका ओपोज केला आनी तेन्नाच्यान हेचेर मदीं तें भूत मातशें पयलीं ल्हान ना जाल्लें. परत आतां हे टायमार जेन्ना आमचो हजरेपल्ले राजेश येयलो तेन्ना तें परत हें वचतलें आनी परत एकदां आमकां MLAन सांगलें की हांगासर तो ऑलरेडी स्क्रॅप जालो म्हणून. पुणून जशें आमी हेजेर पळयलें की बाबूश मोशेरातान स्टेटमेंट दिलो की तेणी स्टेटमेंट कित्याक दिलो आसतलो, कदाचित हो आजून स्क्रॅप जावं ना म्हणून तेणी स्टेटमेंट दिलो आसतलो, कित्याक ही इज अ कन्सर्न मिनिस्टर फॉर दॅट. जें कितें घडटा तो तेजो स्टेटमेंट तेणी घेवपाक तेजें कर्तव्य आसा. बाबूश मोशेराताचें हें करता, पुणून ऑन द बेसीस ऑफ ओल्ड गोवाचें जें सांगता आमी आमचो MLA जो हांगसर ऑनरेबल राजेश MLA आहा तेज्या बरोबर आमी आसतले
आणि हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आम्ही एक व्हडलें एज्युकेशन जातलें पूण एक पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन ऑनरेबल MLA राजेश MLA ते क्लियर करूंक जाय की एक सीएमा कडेन बसोवन प्लस कन्सर्न मिनिस्टर की हे करपाचें आसा काय ना करपाचें जर आसा जाल्यार आमच्या लोकांक जरी कळो की लोक कशें एज्युकेशन करून घेवतात ते मागीर गव्हर्मेंटान पळोवपाचें. विश्वास मी सोडताली येता म्हणजे वयता सो एक फायनल सोल्युशन म्हणून ती दामले पळय हेचें सोल्युशन दाखवूंक ना तेन्ना मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकर आसलो कदाचित तेणी तें दामून दवरल्यार पूण टोटल प्रॉब्लेम तो सॉल्व जालो ना पूण गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका हें कळना न्ही जेणी जर 20 वर्सां पयलीं हो जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करपाचो घेतला जाल्यार तेन्ना कित्याक करूं ना बरें ते केले त्याच्यात जवळपास 500 मिटर्स TCP कडल्यान सगळं डेव्हलपमेंटाक फूल लोकांनी कोट्याने आपले पयशे लायल्या ते रेजिडेंट्स येयल्ले आसा एक एज्युकेशनल हब कसो आनी कितें व्हडलें हितून आतां जेन्ना सगळें डेव्हलप जावन कित्याक करता हो व्हडलो प्रश्न. तुम्ही किती मागणी करतले की स्क्रॅप करता म्हणून करून फायनल ऑफकोर्स ओल्ड गोवाचे जितके कोण आहा तितके आमकां तो ट्रिटमेंट नाकाच प्लांट हांगसर म्हणून एक आहा गव्हर्मेंटा कडेन कशें आसा करता जाल्यार स्क्रॅप करूंक जाय कित्याक कन्सर्न मिनिस्टर सुद्दां जर आसलो बाबूश मोशेरात थंय आसलो जाल्यार बाबूश मोशेरात सुद्दां कितें आसलो अजून तो जावन आपले प्रोसिजर चालू आसा पूण ताचो कितें आढावो आसा तो प्रेसाचेर सांगता पूण तेका जेन्ना हो स्क्रॅप जातलो तेन्नाच हो इश्यू काबार. विश्वास तुमच्याच MLAन एक स्टेटमेंट दिलेलो फाटल्या दिसांनी की गॅझेट नोटिफिकेशनान येवन तो स्क्रॅप जाला म्हणून दिलेलो स्टेटमेंट दिलेलो पूण आतां हें पत्तो हें कशें जालें तर जेन्ना तेणें म्हणलेलें गॅझेट नोटिफिकेशनान येवन तो स्क्रॅप जालो जाल्यार आतां हें पत्तून हुसकलें काय तुमकां सरकार एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आहा तेव्हा आमकां कळोंक ना पूण आमकां MLAन सांगलेलें की तो सीएमा कडेन उलोवन जाला म्हणून ते हेजेर आमी पयलीं रावले पूण परत तो आसा म्हणटकीर तो आजुनूय इन प्रोसिजर आसा म्हणटकीर पंचायत ओल्ड गोवाचे रेजिडेंट्स जाले सरावंडींग पंचायती सुद्दां आमकां फुल्ली त्या टायमारूय बॅक केल्ले 5,000 लोक तेन्ना एकटेच जाताले आनी एकटेच जावन जेन्ना उपोज केलो तेन्ना तो बंद पडलो पूण ह्या फावटी व्हडलें एज्युकेशन जातलें. आणि पयलीं तरी क्लियर आमच्या हातान क्लियर केला की आय एम 100% अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. आतां आमी आतां आयले सगळे बट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टी कुंभारचे कॉन्स्टिट्युएंसी लोक सगळ्याक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टी वी आर गोइंग टू फायट अगेन्स्ट दॅट गार्बेज प्रोडक्ट. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमी एकूच कॉन्स्टिट्युएंसी लोक आयले एक्चुअली 6 कॉन्स्टिट्युएंसी इफेक्ट जाता बाय दीस सांतांद्रे सांताक्रूज चोडणा म्हणल्यार मये आले प्रियोर टू सम एक्सटेंट मारगांव सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएंसी सांतांद्रे हे सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएंसी इफेक्ट जाता बिकॉज ऑफ दॅट प्रोजेक्ट. आनी बीइंग ओल्ड गोवा म्हणजे हेरिटेज प्लेस तुम्ही जाणा सो ब्युटिफूल चर्चीज गार्डन नॅचरल गार्डन ऑल सराउंडेड बाय आयलंड ऑल आयलंड चोराव दिवाडे सांतिस्तेव कुंभारजुवा ऑल आयलंड ब्युटिफुली आणि असले जाल्यार तुम्ही हाडून कितें तुका म्हाका कांयच कळना वाय आनी कितें जाल्यार थंय घाला मरे कोण तुका नाका म्हणटा तुमकां खबर आसा कोण कुंभारीन हांगा कोण आहा ना जेन्ना वयर हे कदंबा प्लॉटाच्या पयलीं थंय गार्बेज उडटाले विनायक खबर आसतली तेन्ना ड्यूरिंग सम पर्टिक्युलर पिरियड मूस येताले मूस आणि ते मूस ड्यूरिंग सम पर्टिक्युलर पिरियड येताले 15-20 दीस आणि ते मूस म्हणजे नॉर्मल मूस न्ही येदे मोठे मूस येताले रिमेंबर आणि अशें जेन्ना जाता तेन्ना इट वॉज इफेक्टेड आमी तुम्हाला ते येताले विथ दॅट मूस 7-8 दीस ते मूस वचत नाशिल्ले आनी मागीर ना जाले. You should always study the disadvantages of किती आता पण जाणार नाही ह्याच्यातून आम्ही दोन मिटिंग घेतलेलो अगेन्स्ट दीस. तुमचा MLA तुमच्या बरोबर आहा म्हणटा तुमचो ZP हांगासरच आहा जावं तुमचो MP आहा हांगासर तर तेंचे तुमच्या बरोबर ना ते ZP MP कित्याक जरी तर तुमच्या बरोबर आसा आमच्या गांवांत आमचो सपोर्ट आहा म्हणून तांकां पर्सनल तुम्ही जालो बरें. मिनिस्टरान 3 महिन्याचा टाइम दिला 3 महिन्यांनी हय तुम्ही कितलो टाइम गव्हर्मेंटाक स्क्रॅप करपाक आमी टायम म्हणून स्क्रॅपूच जालो जाय कितलो टाइम आमचे ना जायना स्क्रॅप नाही आमी फायट करून जाय आमकां
स्क्रॅप तुम्ही स्क्रॅप तुम्ही घालताना करताना कमी जातले आणि आता एकूण जाले आपण सगळ्या गोष्टींनी आम्ही मजा जायचं. Okay, I'm Baptist Pereira, ex-Sarpanch Porling and present Panch member. आयज जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो म्हणल्यार there were statements between our local MLA and the concerned minister of Goa. Okay. Now the issue lies with the garbage treatment plant at Old Goa. Now our MLA, Shri Rajesh Desai, is fully opposing this project. And he is with the people. But there are some ulterior motives wherein so-called upcoming kiladis you call them, activists you call them, where are they today? Rajesh Desai did not, it's not that he did not entertain them or told them to get out from his office. His door is open. Where are these activists? They should approach him. He is with the people. This is, they are trying to एक म्हणण्यासाठी पिको आंबो सदांच फादरायता दुसऱ्याक फादरायना तसली गोष्ट हिंगा राजेशाची जाता कित्याक he is becoming stronger and stronger. So that is why all this commotion is taking place in Kumargaon within the party level also at times. So all must be united to fight for this plant. Rajesh's door is open and he is fully with the people and he will see that this plant does not come in Old Goa. And our MLA Rajesh Desai is one with trumping majority, you can say, not with 3, 4, 500 votes. So nobody has to give him a certificate how to win election. Though he is the first time, but now he is so seasoned and he is 100% going to win the next election. But people must get together and fight for this Old Goa garbage treatment plant. Secondly, when we oppose this plant, the reason is, okay, it might be somewhere far away, but the roads leading to this site will be our local roads where our St. Francis Xavier's body is there, all these monuments, UNESCO monuments, all these big churches are there. These roads are running through this. So these roads will be a mess. So government should think on this first. And secondly, the other housing projects which have come around, government shouldn't have allowed this all this time. Why this happened? So I request, and those who are having any differences between our MLA, please come and join hands and we have to fight it out to scrap this project once for all. बाप्टिस्ट आता ग्रामसभा येतल्यो ह्या म्हयन्यान ग्रामसभा जातले कुमारगांव पंचायती आता इतल्यो पंचायती आहा तर सगळ्यो पंचायतीन तुम्ही ठराव घेतले कित्याक पंचायती जायतो पंचायती रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलेले आहा तर तुम्ही ठराव घेऊन धाडटले की बाबा हो हे स्क्रॅप करता म्हणून. Yeah, definitely. We will. सर तुम्ही आता उलयता खाता तुमचो MLA जो आसा तो डेव्हलपमेंट आता बीजेपीन गेलो सो तें डिसिजन रॉंग जायचे दिसता तुमकां. No. See, MLA went switched the party. He did not go to some other party. He went to the ruling party, and it is a very stable party. And I think what decision he has taken is right. Because see, whenever you want to do some development, you have to be with the ruling. पण ही मिटिंग आता चेअर करता सीएम करता तुमकां सांगता की स्क्रॅप जाली की सगळे आमदार आणि आता सीएम मिटिंग घेता आणि तो म्हणटा की See, the talks are going on. See, once the project is approved at different levels, it is just not that easy to scrap it. It is just not that you put a pencil line and scrap it. There is a procedure. Things will happen and fall in place at the right time. एमएलए सांगता की झाला प्रोसिजर सगळं कंप्लीट झालं अजून प्रोसिजर जाऊन ऑलरेडी त्या दिवशी झाला की टू कम. And this will happen, why I assure you, because our MLA has very good books with RCM and with the party. आता पण ऑलरेडी देर वॉज अ प्रिव्हियस टेंडर. Previous tender has been reworked and a new tender येतलो with the government, which the honorable minister has already asked for 3 months time. So on new tender there will be bids which will be out. So when the new tender is out, there will be amendment towards it and then the tender will be out.